on the melancholy at the foot of the cross. Please to pray for us. Mai melancholy, Jerucha păiamuri, magam ci pasu. 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 Sonto sacciataria, uomo d'urnata, Id gauia sorgi bapa cuora non dan, Laki soria mogan, poi scorun ludan, Dunia deva amșa abinadan, Somia cena o porconia, Gavarga un gazzovia, Oi mata cina varian,
काळजांतान वंदुया सोमियाचे नाव पोरकोया पोरकोया काबार नाव गाजोया होई माताची रावया रावया काळजांतान वंदुया श्रुती वोल्लिक वोल्लिक गोवोत्सवा सुकणीताची मोहिमा गायतात गोवोत्सवान तोसा सोंद्रा तारा वाका नित्या उजवाडा सूर्या दोर्या वंदन करीत वोरो मारा सोमियाचे नाव पोरकोया पोरकोया नाव गाजोया गाजोया होई माताची रावया रावया काळजांतान वंदुया सोमियाचे नाव पोरकोया काबार नाव गाजोया गाजोया होई माताची रावया काळजांतान वंदुया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया कुडी ओतम्याची पेकवणार पिडेस्तांक समाधान आनी पुर्तेपण हाडटा जेजून आपल्या जिवितान पिडेस्तां सोवे खेरीत हुस्को आनी मोग दाखयलो नोयच कुडीची पूण ओतमीक पेकवणी फावो केली जायते आमची भावा भयणां पिडेक लागून निराशीपणान जियेतात असल्या परिस्थितीन तांणी बोरवासो सोडिना जावं पूण देवाचेर पात येवन रावूंक आनी वेलेनकनी सायबीन मायन जिका आमी भलायकीची माय म्हूण पाचारता सगल्या पिडेस्त भावा भयणांक पेकवणी दिवन तांकां समाधान आनी पुर्तेपण फावो करूंक स्वर्गींच्या बापा लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागोया काय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो आंकवार मारिया कुडी आत्म्याची पेकवणार पिडेस्तांक समाधान आनी पुर्तेपण आमी मागुया आनी आंकवार मारिया इश्टानो जरी तर पेकवणार आयज आमकां उलो जावन आसा आंकवार मारिये भाशेन हीच पेकवणी आमच्या भावांक भयणांक आमी दिवचे खातीर म्हणटूच आंकवार मारिये ताई आमी मागतना आमची देसावां आमचे आवडे आमचे प्रश्न आमच्यो भलायक्यो सायबी माई फुडें घालतना आमकांय जाणवायेन भरून दुसऱ्यांक पेकवणी आमी आमच्या जिवितांतल्यान दिल्यार पुरो म्हणून मागुया बरेच बरिश्टान आयज जायती आमची बाबा भयण आपलो जल्माचो दीस मानयतात जावं लग्नाच्यो एनिवर्सरी मानयतात तुमचोय आमी उगडास करता तुमचेय पासत देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आमी सगळीं भलायकी मागता तरेतरेच्यो भलायक्यो सायबी माय वरवीं आमकां भलायकी दी म्हूण मागतना केदी भाशेन आमची कांय जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात तरिश्टानो ही सगळीं देसावां एकठांय करुया आनी सायबी माय आमकां सगल्यांक तुज्या गोपान घेवन तुजी बरी भलायकी आमकां दी म्हूण ह्या पवित्र मिसान मागुया आनी सगळ्या पातकांचे बोगसणे मागून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया मोगाला जेजू तूं आमचो मोग कोत्ताय आनी आमी तुज्या एकवटान जियेलेलीं तुका जाय पूण जायते फावट आमचेर दूख कोश्ट आनी पिडा येता तेन्ना आमी आमच्या वावरताक थीर रावंक ना तुका सोडून आमी दुसऱ्या देवाची पुजा केल्या आमी न्हूच कुडीच्या पूण ओत्मीक वाटेन लेगीत पिडेक सांपडटात असल्या वेळार आमी तुजे वेलो आमचो बोरवासो सोडला आमी तुजी माफी मागता Soumya Kadrutu Soumya
Somiakadutu, Somiakadutu, Somiakadutu. Krista, Krista kadutu, Krista, Krista kadutu, Krista, Krista kadutu, Krista kadutu. Somia, Somia kadutu, Somia, Somia kadutu, Somia, Somia kadutu, Somia kadutu. प्रार्थूया तुमची इथे सभांगणात. स्वर्गींच्या मोगाळ बापा, या तुझ्या पुरजेचेर तुझे कृपेचो पावस ओतय म्हूण आमची खालती मागणी. तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास करून तिच्या पांयाशी आमी सगलीं आयिल्लीं आसतना सायबा, तुजे कृपेन आमकां बोर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वरवीं तुजी भलायकी आमकां दी. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सोरेस्पोरान दर्यांतल्यान रस्तो उगडलो, खोल उदकांतल्यान तुमकां वाट करून दिली. ताणें रणगाडे आनी गोडे आनीक एक बलिश्ट फौज झुजा मैदानार हाडली. पूण ती थंयच आपटोन पडली आनी कदीच परतून उठोंक जायना तशी. चिड्डोलेल्या दोशिऱ्या परी, पालवलेल्या वाती सारकी. तोच सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, गेल्या काळाचो उगडास करची गरज ना. आदी कितें कितें केलां तें मनांत हाडची गरज ना. पळयात, हांव एक नवें अजाप कोत्ता. आतांच ते उजवाडा येता. तुमकां तें दिश्टी पडना काय? वय, अरण्यांत हांव एक रस्तो उगडटा, जंगलांत वाटो करून दिता. सावजां म्हाका वाकणटली, तशेंच कोले आनी सावो. कित्याक म्हजे विसलोले परजेक पियोन दिवंक हांव अरण्यांत उदक घालता, जंगलांत नदी रोसता. आनी जी पोरजां हांवें म्हाका तयार केल्या ती म्हजी वाकाणणी कोत्तली. देवाचे उतर हे. देवाचे उदकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोम्या, तुजें उतर. सोम्या, तुजें उतर, जिवो म्हजे जिणे, आमकां रातची खातीर मेळटा म्हज्या हातांत. साजनीक सोबतून देवा करचो, मनशा रुपान संवसारान आयलो. उतरां कोरण्योत मोग देवाचो आमकां तुवें करीत केलो. उलोय सोम्याक, उलोय आतां, उतर तुजें हांव आयकता. उलोय सोम्याक, उलोय आतां, उतर तुजें हांव आयकता. सोम्याक तुजें उतर, जिवो म्हजे जिणे, आमकां रातची वाटी मेळटा म्हज्या हातांत. उतर तुजें जिवीत दितात, वाचुकलोल्या वायदा कोयतात. कोश्कोतल्याक विसो दितात, रुदोन कोतोल्याक उजवण दितात.
उतर तुझे हांव आयकता उलोय सोम्याक उलोय आतां उतर तुझे हांव आयकता सोम्याक तुझे उतर विवो म्हजे जिणे आमकां रातची वाटी शुभ वर्तमानांक सगळ्यो उबी रावयात. हालेलुया तुका बापा हालेलुया तुका पुता हालेलुया पवित्रात्म्या हालेलुया Creator Jeje mocia otmian dievon Jeje mocie kalis mogan Ketoi uzo mocia monan Soloi makadados monan Alleluia Tuka Bapa Alleluia Tuka Puta Alleluia Povitatmia Alleluia Sorvispor तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान फारिजियांतल्या कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी ते फारिजियांगेर वचून तो जेवणाक बसलो आनी त्या नगरांत वायट नांवाची एक बायल आसली तो फारिजियांगेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून अवचित ती चंद्रकांत आयदनांत पोरमोडी तेल घेवन आयली ताचे पांयाशी ती फांत्यान रावली फाटल्यान रावली आनी रडून रडून आपल्या दुखांनी ताचे पांय भिजोवंक लागली मागीर तिणें आपल्या केंसांत ते पुसून काडले आनी तांचे उमे घेवन तांकां ते तेल लायत आसली ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिजियो हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो हो मनीस प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आड्डुता ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणा जातलो आसलो कित्याक ती एक पातकीण पोरतीपाड करून जेजून ताका म्हणलें सिमांव हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा आनी ताणें म्हणलें सांग गुरुजी एका सौकाराक दोग रिणकार आसले एकलो 500 दिनार देवो आनी दुसरो 50 फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बुक्षिलें म्हणटूच दोगांयतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो सिमावान जाप दिवन म्हणलें अदीक बुक्षिलां तिका अशें म्हाका दिसता आनी ताणें म्हणलें सारकें सांगलें तुवें आनी ताणें तिका म्हणलें तुजे पातकांत बोक्षोली आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर अशें म्हणूंक लागले पातकां लेगीत बोक्षिता तो कोण हो पूण ताणें बायलेक म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका तारण दिलें शांतीन वच आतां जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाड इश्टनो कांय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो आंकवार मारिया कुडी आत्म्यांची पेकोवणार पिडेस्तांक समाधान आनी पुर्तीपण आमी जाणो इश्टनो मारिये वरवीं जायते बरेपण जायतो आशिर्वाद जायती पेकोवणी जायत्या जाणांनी अणभवल्या घोडे आमी अणभवल्या आनी हाकाच लागून आमी हे वेळार तिच्या पांयाशी आयलोली आसात पेकोवणी आमी अणभवल्या खरी
आनीकूय तुज्या पेकोवणीन आमकां बोर म्हूण मागूंक आमी गोडे आयलोली आसा. मोग ज्येश्ठ न्हू हे वेळार म्हाका बागेवन मॅरी ऑफ इजिप्ट हाचो उगडास येता. तुमी गोडे ताची गजाल आयकली आसतली. बागेवन मॅरी ऑफ इजिप्ट, इजिप्ताची मारिया. हे 4थ्या शेंकड्यांत जल्मांत आयिल्ले 344 वर्साक आनी सुमार 12 वर्सां हे सुपुल्ले भुरगें आपल्या आवय बापायशी आपलें जिवीत जियेतालें. 12 वर्सां जाले उपरांत हे सुपुल्लें भुरगें एलेक्झांड्रियाक वेता. आनी एलेक्झांड्रिया म्हणल्यार त्या काळार एक पातकी गांव कसो, एक पातकी सिटी कशी जावन आसलो. कित्याक थंय पोर्ट आसलेलो आनी जायते वायट पोजडपण थंय जाताले. असल्या गांवांत हे भुरगें 12 वर्साचे मॅरी थंय पावले. आनी फुडलीं 17 वर्सां इश्टनो, फुडलीं 17 वर्सां हे भुरग्यान आपलें जिवीत फकत पोजडपणान सारलें. 12 वर्सांची पिरायेर जरी तर घर सोडून आयिल्ले, फुडलीं 17 वर्सां पोजडपणान ताणें आपलें जिवीत सारलें. जावं कुडीची कुशी घेवन दुडवांक लागून आपली कूड विकली आनी हे भाशेन 17 वर्सां आपलें जिवीत जियेली. कांय लोक जेरुजाल्याक वेतालो यात्रा करून, कित्याक जेरुजाल्यांत कुर्साची परब आसली. जैतिवंत कुर्साची, एक्झॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस ह्या कुर्साची परब आसली. देखून कांय यात्रेकार यात्रा करूंक कांय दिसांची ती परबेक वेताली. असले वेळार इश्टनो हेवूय भुरगें तांचे सांगाताक वचूंक लागलें. परबेच्या आशेक लागून न्हय, पूण हे यात्रेकार जे वेतात तांकां कुडीची तांकां आस दिवंक, खुशालकाय दिवंक हेवूय भुरगें तांचे सांगाताक पावलें. आनी कांय दिसां उपरांत ही यात्रा केल्या उपरांत इश्टनो बरयणार म्हणटा ते भाशेन तो लोक त्या इगोर्जेंत पावलो. होली चर्च ऑफ सेपल्कर, होली सेपल्कर ह्या इगोर्जेंत पावल्या उपरांतूय सगलो लोक त्या इगोर्जेंत भितर सरलो. आनी हेवूय भुरगें मॅरी ह्या इगोर्जेंत भितर सरूंक प्रयत्न करतालें. पूण एक 8वे स्तोरीची शक्ती, एक 8वे स्तोरीची शक्तीकूय इश्टनो ह्या भुरग्याक दारवंट्याचेर आड आयतालो आनी ह्या भुरग्याक भितर सरूंक दिनासलो. पयले फावट प्रयत्न केलो, दुसरे फावट प्रयत्न केलो, तिसरे प्रयत्न केलो. ह्या भुरग्याक इगोर्जेंत भितर सरूंक एक 8वे स्तोरीची शक्ती आड आयताली. असल्या वेळार खंय ह्या भुरग्यान आपले दोळे वयर काडल्यार थंय सायबीमाचें एक व्हडलें आयकॉन चित्र आसलें. तिचेर नदर मारताच खंय ह्या भुरग्याक आखेंच आपलें जिवीत दोळ्या मुखार आयलें. कशी बरी फाटलीं 20 आनी 9 वर्सां आनी किरीत भशेन फाटलीं 17 वर्सां वायट जिवीत जियेल्लें हे सायबीमाचें चित्राक पळोवन खंय ह्या भुरग्याक आख्खें जिवीत तिच्या दोळ्या मुखार आयलें. आनी हें जिवीत तिच्या दोळ्या मुखार येवन खंय हें भुरगें घोशीत रडलें कित्याक फाटलीं 17 वर्सां पातकान तें जिवीत जियेलें. सायबीमाय लागीं बोगसोणें मागलें खंय, जेजू लागीं बोगसोणें मागलें खंय. आनी खालतेकायेन 9व्यान तिणें प्रयत्न केलो ह्या इगोर्जेंत भितर सरूंक. आनी 9व्यान प्रयत्न केल्या उपरांत खंय ताचें पावल इगोर्जेंत भितर सोदता. ते सायबीमायशी वेता, थंय कुरीस आसलोलो त्या कुर्साची वेता, बोगसोणें मागता. आनी फुडलीं 40 आनी 7 वर्सां इजिप्ताच्या डेजर्टांत वचून जे वायट तिणें केल्लें ताचे नवसरणे वरवीं एक बरें जिवीत जिवन फुडलीं 40 आनी 7 वर्सां त्या आंकवार मारयेक पळयल्या उपरांत तिका कुडीची तशीच ओत्मीक भलायकी मेवल्या उपरांत ते इजिप्तांच्या डेजर्टांत वचून खंय आपलें जिवीत सारता. आनी शेवटाक एक पातकीण आसलेली कुरी पूण जिविताची नवसरणी केल्या उपरांत देवान सायबीमाय वरवीं तिका पेकोवणी कुडीची तशेंच ओत्म्याची पेकोवणी दिल्या उपरांतूय फुडलीं 40 आनी वर्सां
त्या डेजर्टांत सारता आनी शेवटाक पवित्र सभा तिका सांत म्हूण पोरगोडटा. मोगाच्या इश्टानो, आमी सगलीं असलेच पिडेक पडलेली आसात, जावं कुडीची, जावं ओतम्याची, जावं मानसीक. आनी हे पिडेंतले आमकां पेकोवणी जाय. जावं कुडीची पेकोवणी, जावं ओतम्याची पेकोवणी, जावं मानसीक पेकोवणी आमकां सगल्यांक जाय. पूण इश्टानो, आमी जेन्ना दुयेंसांत आसात फकत 5% कांय कारण नासतना पेकोवणी सोदतात. कित्याक कांयच वायट ताणें करूंक ना आपल्या जिवितांत. असल्या मनशांक देवाचो आशिर्वाद मागुया. तांच्यो कांय चुक्यो नासतना तांकां कुडीची, ओतम्याची भलायकी गरजेची, तांचे पासत मागुया. आनी हे 5% तांचे पासत मागतना आनीकूय 95% आसात, तांचो उगडास करुया. आनी हो नियाळ केरीत भशेन हे 95% मनशाचेर म्हजो आटापूक सोदता. इश्टानो, कालचे दिसाक आमी नियाळ केल्लो. अपांग्यो भावा भयणां सांगतात, सर्गीच्या राजान जेवण जेवंक तुका जागो आसा काय म्हणून हो प्रश्न हांवें घातलेलो. त्या आदीं तुमकां हांवें विचारलेलें, कुडीच्या आवयचो आशिर्वाद ना तो सर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद कसो तुमकां मेळटलो. आनी आयज तुमचे लागीं हांव विचारूंक सोदतां, आमकां कुडीची भलायकी गरजेची तशीच दुसऱ्यांक कुडीची भलायकी गरजेची म्हूण तुमकां खबर ना काय? आमकां कुडीची भलायकी गरजेची तशीच दुसऱ्यांक कुडीची भलायकी गरजेची म्हूण आमकां खबर ना काय? इश्टानो, देवाक जाय आमी सगलीं, देवाक जाय आमी सगलीं, जावं कुडीची, जावं ओतम्याची, जावं मानसीक भलायकी आमकां आसलेली. आनी हाकाच लागून ह्या नोवेनांत आमी मागतात पेकोवणी. पूण इश्टानो, आमी कित्याक विसरतात काय? आमकां जशी पेकोवणी जाय तशी दुसऱ्यांकूय पेकोवणी गरजेची म्हणून आमी कित्याक विसरता काय? इश्टानो, जाणात तुमी, आयज कितलो लोक तुमकां लागून सुस्ता, आयज कितलो लोक तुमकां लागून दुखां घडयता, त्रासान पडलेलो आसा, तांकां न्हीद पडना, टेन्शनान आसात. तुमी कितल्या जाणांक नागयलोले आसा, कितल्या जाणांक फटयलोले आसा, कितल्या जाणांच्यो आलतूर फालतूर केश्यो चलतात, कोर्ट केश्यो चलतात. म्हज्या इश्टानो, आमकां लागून कितलो लोक आयज त्रासान पडलेलो आसा. आनी तरी आसतना आमी आमकां भलायकी मागतात काय? दुसऱ्यांची भलायकी पेड्ड्यार करून आमकां भलायकी मागता काय? देव आमकां असल्या वेळार आमकां भलायकी दितलो? हॅलो, जरी तो दुसऱ्यांची भलायकी आमी पेड्ड्यार करतात जाल्यार आमी सायबी मागीर लागीं मागल्यार आमकां भलायकी दी म्हणून देव आमकां भलायकी दितलो? कशी दितलो? तुज्या दुर्दीरपणाक लागून, तुज्या वायट जिविताक लागून, तुज्या आवटेपणाक लागून आयज कितलो लोक सोंसता. कांय उदाहरणां तुमचे मुखार हांव दवरतां. इश्टानो, कांय दीस फाटीं लिंबे कांय दीस फाटीं लिंबे म्हारग जाल्ले. म्हाका खबर ना कित्याक लिंबे म्हारग जाल्ले ते. पूण एका दिसाक म्हज्या इश्टाक मेवले उपरांत म्हजो इश्ट म्हणूंक लागलो, फादर, कितें सांगू तुका, म्हज्या रेस्टॉरंटांत हें कार्पेट उगडल्यार लिंबू आनी मिरसांग्यो मेळटात, तें कार्पेट वयर काडल्यार तुय लिंबे आनी मिरसांग्यो मेळटात, तें मेज उबारल्यार तुय मिरसांगो आनी सांगो मेळटात. हाका लागून लिंबे म्हारग जाल्यात काय? तुमी नाडबुद्यो कोत्तात देखून, नाका जालेली वस्तू कोत्तात देखून लिंबे म्हारग जाल्यात काय? इश्टानो, ह्या लिंब्या वरवीं, ह्या मिरसांगा वरवीं कितें तुमी करूंक सोदतात? तांचे मालदिसांव करून तुजें बरेंपण जावंक शकता. काल म्हजे एक इश्टीन UKंतल्यान फोन केल्लो म्हाका. जेन्ना हांवें काल केरी भाशेन आमचे US आसलेल्या बाबा भयणांचो उगडास केल्लो, ती म्हाका सांगताली, फादर, म्हज्या घरांत
हांवें एका मनशाक गोंयकाराकूच दवरलेली आनी आयज हेच म्हज्या घरांत हे गोंयकाराक हांवें दवरलेली देखून आयज तिणें म्हजेर कोर्ट केस केल्ली आसा आनी साबार 1000 पावंड म्हाका फायन घातलेली आसा. आलतूर फालतूर तुका ते पावंड पोसतले. हॅलो, तुका ते पावंड पोसतले. म्हाका दिसता न्हू एक वरस फाटीं मडगांवां एका भुरग्याक विजीट करूंक गेल्लो हांव. बेडेचेर तो आसलोलो. एक्सिडंट ताका जाल्लो. एकूच पूत तो. बापूय संपलोलो. आवय आसली आनी आवय जायते त्रास हे पुताचे काडटाली आनी आवय म्हणटाली फादर सुमार 8-9 वर्सां जालीं हो म्हजो पूत बेड्डार आसा. कांयच जायना, कांयच उलयना, कोणाकूच वळखना, असोच बेडेचेर पडलेलो आसा एक्सिडंट जावन. आनी बारीकशी चवकशी केल्या उपरांत गमून येता एक्सिडंट जावंक ना. एक्सिडंट केल्लो आसा. एकलोच पूत तो. ताच्या घरच्यांनी, दुसऱ्यांनी न्हय, ताच्या घरच्यांनी एक्सिडंट कोन्न ताका काबार कोन्न ताचो पोटलो आपूण खावचे खातीर ह्या भुरग्याक जखमी करून काबार केल्लो आनी कांय दीस फाटीं हो भुरगो सोंपलो. हे दुडू, हे बाटबेस तुका पोसतले. हॅलो, मोगा दिसता न्हू आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हय. आमचो देव जिव्यांचो. बेस बरें पळयता आमकां कितें वायट, कितें बरें, कसले आमी जिवीत जियेतात, कितें आमी कोत्तात, कोणाक आमी नागयतात, कोणाक आमी फटयतात. देव आमकां पळयता. हांव जायते फावटी म्हणटा म्हज्या शेर मावांत आमी पुंजायतात आनीक पुंजायतात. हे सगळे घेवन तुमी वचूंक सोदतात काय? वचूंक सोदतात? हॅलो, दवरुया. तुमी घेवन वचूंक सोदतात, दवरुया. तुमी मेले उपरांत हे सगळे तुमचे भाटबेस जावं, गाडयो जावं, बँक बॅलन्स जावं, तुमी नाका नागोवन एकठांय केल्ले सगळे तुमी घेवन वचूंक सोदतात. काश्याव केदो जातलो? हॅलो, दवरुया. वालांकनीचे सगळे कार्पिंटरान हाडले आनी येदो व्हडलो काश्याव केलो. हो काश्याव खंयच्या फिरगोजीन व्हरोन ताचेर आशिर्वाद घालतली येदी व्हडली ही गरज आसा. हॅलो, दवरुया. ह्या इगोर्जेचे फुडले तोर मोडली आनी फॉर्नांत पांव घालता ते भशेन, हॉर्नांत पांव घालता ते भशेन तुजो काश्याव हे इगोर्जेन घातलो. बेडसांव घातलें. येदी व्हडली शिमतोर आसा पुरूंक? हॅलो, येदी व्हडली शिमतोर आसा पुरूंक? आयकूंक ना? आसा येदी व्हडली शिमतोर आसा आनी आमकां हे जाग्यार बोगलेक आसा. जाणात तुमी कुयती? धैर्यांत जागो आसा. मात्सरी मागीर उपरांत का करून तुजी कूड खावू दी. जरी तर तुका तुज्या भावाचे भयणीचे पडून वचूंक ना, तुका लागून तुजी भावा भयणां त्रास काडटात, तुका लागून तुजी भावा भयणांची भलायकी पेड्ड्यार जाल्ली आसा जाल्यार तुका भलायकी खंयची मेळटली? इश्टान एका दिसा खंय एक जाणटो आनी एक भुरगो तोरणाटो घर रावपाक बसलोले आनी कांय वेळा उपरांत खंय ह्या जाणट्याकूय बरी व्हडली मासडी पडली. केदी व्हडली मासडी पडली. ह्या जाणट्याची मासडी पडून खंय हो तोरणाटो निराशी जालो. कुन्नाटकाय भोगली. ह्या जाणट्या लागीं येवन खंय झगडी केली आनी ताची मासडी घेवन गेलो घरा गेलो. मासडी रांदली, खायली आनी दुसऱ्या दिसाक पळयल्यार मातशें ताचो
गोरांटीचो गोरो लागून मातशे घाव पडलेलो ताका दोतोराशी गेलो कित्याक तो घाव मातशे व्हडलो जालोलो दोतोरान वखद लायले टेप मारली धाडलो ताका सांगलें 3 दिसांनी परतून यो 3 दिसांनी परतून गेल्यार दोतोरान पळयलें हें बोट कुसलां दोतोरान सांगलें बोट आतां कातरूंक जाय आनी ताचें बोट कातरलें बँडेज मारली ताका धाडलो आनी म्हणलें एक सोमनान परतून यो एक सोमनान परतून गेल्यार दोतोरान पळयल्यार हात कुसलो कातरूंक पडटा अर्दो हात कातरलो दोतोरान सांगलें वच आनी 1 म्हयन्यान परतून यो कातरलो हात बँडेज मारलो धाडलो 1 म्हयन्यान परतून गेल्यार हातोच हात कुसरलो इश्टानो दोतोरान ताचो हात कातरले उपरांतूय इश्टान ताका म्हणलें बाबा कितें घडटा तुजें बोट कातरलें हात कातरलो धाकटो कातरलो व्हडलो कातरलो आखोच हातूच कातरलो घडटा कितें कितें केल्लें तुवें कसलें वायट केल्लें आनी हो तरणाटो म्हणटा ना रे हांवें कांयच करूंक ना हांवें कांयच करूंक ना हांव एक दिसाक गोरायतालो तेन्ना त्या जाणट्याची हांवें नुस्त्या केदें नुस्त्या व्हडलें नुस्तें हांवें काडून घेतलेलें आनी हो म्हणटा ताचो इश्ट म्हणटा रे ह्या जाणट्यान कसलेंय तरी गाडयापण केलां तुजे थंय मातशें वच आनी विचार आनी तो हे जाणट्या लागीं वेता आनी विचारता बाबा कसलीं गाडयापणां केल्यां तरी तुवें म्हाका तुजे एक मासडेक लागून इतलें वायट तुवें म्हजेर मागून हाडलां कसलो मनीस रे तूं आनी हो जाणटो म्हणटा बाबा हांवें कांयच गाडयेपण करूंक ना तुका हांवें फकत एकूच मागलेलें तूं म्हजी मासडी व्हरता तेन्ना हांवें म्हज्या देवाक म्हणलेलें सायबा ताणें ताची शक्ती म्हाका दाखयली आतां तुजी शक्ती ताका दाखय आयकलां तुमी हांवें म्हणलेलें इतलेंच मागलेलें सायबा ताणें ताची शक्ती म्हाका दाखयली आतां तुजी शक्ती ताका दाखय मोगाच्या इश्टानो देवाची शक्तीक मीत मेर ना आमचो देव मेलेल्यांचो न्हय जिव्यांचो देव तुका पेकोवणी जाय जाल्यार हें वायट सोडून दी हांव पयच्या दिसाक म्हणटालो जाणटे आसोवे तुमच्या जाणटे आसोवे शेजारी आसोवे भुरगीं आसोवे अनाथ आसोवे मोगाळ इश्टानो तुमचे हे सगळे सोडून दियात हे वायट सोडून दियात तुमकां जशी भलायकी जाय दुसऱ्यांकूय भलायकी गरजेची म्हणून उगडास दवरात तुका लागून कितलीं जाणां रडटात तांची रोडणी म्हळ्यार शिराप म्हणून जाणां जावात आनी इश्टान उगडास दवरात आमचो देव मेलेल्यांचो न्हय आमचो देव जिव्यांचो जरी तर तुमी तुमची शक्ती दुसऱ्यांक दाखयतात जाल्यार देव ताची शक्ती तुमकां दाखयतलो तयार रावात आमी सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालून सायबा तुज्या जाणवायेन आमकां बोर म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपलो मुण्यारी वावड फुडें व्हरतना आपले पोरचे देवाचे खेरीत रोसणे सोवे खेरीत हुस्को आनी मोग दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापाक हे मागणे कोता तुका आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पिडेन कश्टवतल्या सोवे ओदीक मोग दाखोवंक आनी फावो तेन्ना कुडीचे पिडेक पिडेस्तांची मागणी आनी ओत्मीक पिडेक कुमसाराचो संस्कार तांकां दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापाक हे मागणे
down to God. जायती सरकारी हॉस्पिटलां आसात जातून गरीब पिडेस भावा भयणांक फुंक्या इलाज फावो जाता. तर ह्या हॉस्पिटलांनी वावुरतल्यांनी मोगान पिडेस्तांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका. न्हूच कुडीचे पिडेक लागून पूण जायतीं आमची भावा भयणां ओत्मीक पिडेक लागून निराशी जालेलीं आसात. असल्या भावा भयणांनी जेजू आमचो मोग करता हें जाणा जावन संदान संस्कारा वरवीं जेजूक लागीं सरूंक तांकां कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका. जेन्ना दूख आनी पिडा एका घोराब्यान भितर सोदता तेन्ना निराशीपण सोडून दिवंक आनी जेजूचेर आमचो बोरवासो थीर आनी गोट सांबाळूंक आनी तोच आमचो पेकोवणार म्हूण ओळखून घेवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका. हो जागो भोव पवित्र आनी हांगा देवाचे आनी सायबीन मायचे आसरे आमी अणभवता. वेलंकनी सायबीन माय आमी भलायकीची आवय म्हूण पाचारता. तो तिच्या पांयां सोशी आमी विस्वासान चलूंक आनी तिचे मजती कोडी आत्म्याची पेकोवणी आमकां फावो जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान म्हाका हे मागणे करता तुका. हे आमी मागतांव आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. दाना थोडे वडार गीत गावयात. C16 दुपाचो जसो पोरमोड पेज 35. Ormeshwara Vardana Somestani Betochi. Ormeshwara Vardana Somestani Betochi. Dupaco zoso pormod Domdomi sorta sorga Vespori amci dana Ishvara tuje muka Ormeshwara Vardana Somestani Betochi. Ormeshwara Vardana Somestani Betochi. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान, म्हजें आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबी मायचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण तुजे लागीं मागता
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटा. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. ताचे सांगाताक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, povit, barazo, solves por tu. Povit, 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 barazo, solves por tu. S'organizam s'arbolă, duceați voi bova. S'organizam s'arbolă, duceați voi bova. Un sorghit, cu cazul izor. Sorbes fora cenavis, ta cazor. Sorbes fora cenavis, ta cazor. Un sorghit, cu cazul izor. बापा करोस तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकाचें भोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. Somian Jezu tuce moron, ami somoron tau. Tuce ponor civon pon, ami porgotau. Tuja eniak, ami otrectau. Tuja eniak, ami otrectau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आली हांव 14वी आमच्या बागेवन बाप्पा ती सगळे राज्य आमच्या गोवणी बाप्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीची काकलत कर तांकांचे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुझे पडसडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन तुजे लागीं भलायकेची भीक मागतेल्यांची आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात दुयेंत आसात जायत्या जाणांनी सायबा तांचे पासत मागोवंक लायलेले आसा सायबा आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवन झुजे बायगिवन धर्म दुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगत्यां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्मेचे एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. भलायकी आमकां कितली गरजेची आमी सगळीं जाणांत आमकां भलायकी मागतना आमकां जाणवाय मागुया आमकां भलायकी गरजेची तशी दुसऱ्यांकूय भलायकी गरजेची आनी आमच्या वायट जिविता वरवीं न्हय पूण बऱ्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक भलायकी वरवीं आमकांय बरी भलायकी दी म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुजे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिरी संसाराची पाप खातीरी आमची काकूट कर आमची काकूट कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप खातीरी आमची काकलूट कर आमची काकलूट कर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप खातीरी आमकां शांती दी आमकां शांती दी. होस्तो जेजू जाणें जायत्या जाणांक पेकोवणी दिली आशिर्वाद दिलो जाणवाय दिली आयज तुज्या काळजान येता तुकाय पेकोवणी दितना जाणवाय दिवंक सोदता दुसऱ्या सवें बरे भाशेन जिवीत जिवन दुसऱ्यांकूय भलायकी दिवंक तुका जाणवाय घेवन येता
ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D28. सगळ्यांत हांवें मागता कमी हांव जिबेर घेवंक, सगळ्यांनी कमी हांव जिबेर घेवचो म्हूण मागता. 모자 재우나 비약 나오볼 곳이 벗어 모자 구리 럭단 곳이 나도 쌓여 모자 재우나 비약 나오볼 곳이 벗어 모자 구리 럭단 곳이 나도 쌓여 Jimmy tuझे जाऊंगी Jimmy तामचे Jésus Jimmy तुझे जाऊंगी Jimmy तामचे Jésus Jimmy तुझे जाऊंगी Jimmy तामचे Jésus Jimmy तुझे Zaudi 지리단체 문도 모르는 완전 지완 모르는 못사 동맹수도 운도사야 누스란 지완 보라 문도 모르는 완전 지완 모르는 못사 동맹수도 운도사야 우스랑 지완 보라 지미 तुझे जाऊंगी 지미 담चे Jésus 지미 तुझे जाऊंगी 지미 담चे Jésus 지미 तुझे जाऊंगी 지미 담चे Jésus 지미 तुझे जाऊंगी 지미 담चे 모제 구리 왕라 동치 기랑 비야 모자 럭다 왕라 동체 비용 비야 모제 구리 왕라 동치 기랑 비야 모자 럭다 왕라 동체 비용 비야 Jésus 지미 तुझे जाऊंगी 지미 담चे Jésus 지미 तुझे जाऊंगी 지미 담चे
तुमचे भोवती भोवती जायती वाड्यान गावात शारांत उपास तापास काडटा तांचो हुस्को करात तुमचे भोवती जायती वाड्यात गावात शारांत उपास तापास काडटात तांचो हुस्को करात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें 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 उनीक भोगतात कितली पडोन चेपल्यान कितली मोचेंच काळीज धरून सोडोंक उकलूंक वचात उनीक भोगतात कितली पडोन चेपल्यान कितली मोचेंच काळीज धरून सोडोंक उकलूंक वचात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांनी आयलेलो आसात ताका दिन बसुया मोगाला जेजू तुज्या मासा रोगतान तुवें आमकां वांटो दिलोय देखून आमी तुका आर्गां दिताव आमचेर कुडीची व आत्म्याची पिडा येता तेन्ना तूं आमकां तुवें घडलोल्या पिडेस्तांचे मागणेन आनी संदान संस्कारा वरवीं पेकोवणी फावो कोत्ताय ह्या खातीर आमी तुजे उपकार आठयता आमचे पिडेन आमी तुका ओदीक लागीं सोदता आनी तुजो मोग आमचे सोवें आमी अनुभवूंक पावता ह्या पासत आमी तुजी स्तुती गायता आमेन प्रार्थुया मोगाळ बापा बागीन आंकवार मारयेचो उगडास करून सुर्गींच्या जिवीत दितोले जेवणांत आमी वांटो घेतला त्याच आंकवार मारयेचे आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाताक सासणाचे जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सांगूंक लायला आमचो भाव लुईस कोयरांत आसतलो कोणूय आपलो आदार दिवंक सोदता जाल्यार कित्याक कोर्स जायत आसा म्हूण सांगूंक लायला कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमचो भाव लुईस कोयरांत आसतलो दुसरे सुवातेर आयज हांव कुमसाराक बसलोलो सकाळीं 8 ते 9:30 पर्यंत कोणूच येवंक ना म्हणजे कुमसार काबार आसतली घोडे तो आयज सांजे हांव कुमसाराक बसचो ना फाल्यांय सांजचे बसचो ना जरी तर कोणूय आसांत कुमसार जावंक सोदता जाल्यार फाल्यां 8 ते 9:30 हांव थंय कुमसाराक बसतलो मातशें चतराय दरात आयज सकाळीं कोण येवंक ना घोडेक कुमसारां काबार आसतली म्हणटच आयज सांजची आनी फाल्यां सांजची हांव बसचो ना
कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार फाल्यां 8 ते 9:30 वरां पर्यंत हांव थंय आसतलो कुमसाराक, तुमी येवचे. तिसरे सुवातेर हांव हे भाशेन आमच्या ऑल्टर सर्वर्स भुरग्यां लागीं माफी मागता. हांवें आपयलें आनी ताणें तापयलें कालचे दिसाक. हांव तुमचे लागीं माफी मागता. आमचे ऑल्टर सर्वर्स आसलेले बॉयज आसलेले जाल्यार बरें जातले आसले, पूण बरें आसा, देवाच्या हातान आमी घालुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोमी जेजू बरें करीत सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परमोस करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवांक ताचेर आशिर्वाद घालून आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या सोबरमणांत भावा भयणाचो पिडेवंतांक देवाच्या अधीन करुया. सगळीं कुडी ओतम्यांची दुखी सोसूंक तांकां बोड मागुया. ती क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत भागिली जाल्यांत तशींच ताच्या बुजवणेंत आपणाक वांटो मेळो म्हूण तांकां देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी वेराड आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोवच्यो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमकां वाट दाखोवन तुमचे मुखार तो आसूं. तुमची राखण करूंक तुमकां तुमचे फाटल्यान चलूं. तुमचेर नदर दवरूंक तुमकां सांबाळूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. दुसऱ्यांक भलायकी दिवचे खातीर आनी दुसऱ्या वरवीं तुमकांय भलायकी मेळचे खातीर देवाच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. आतां आमी नयनाचे मागणें सुरू करतले. भलायकीचे साविणीक नव्यान वेलांकनी. एबो पवित आंकवारी बो पवित त्रित्वेन तुका सुरवेकथान जेजूची आवय जावं विचून काडली. तुका देवपूत मुनीस जालो ते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या खुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना बोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा. मोज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष सोडोंक आनी वाडोवंक सोदता. तू कवलेल्यांचे माये तुवें ये खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक खेरीत शेकाय बसायल्या. तोर तीच शेकाय म्हाका या मोज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले. तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दिमून हांव तुजे कडेन विनंती कोत्ता. देवाची खुशी जाल्यार हांव या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तोर म्हाका गोरोस्ती कुरपा मागून घे. हांगा तुमच्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. या
या नोवेना वरवीं नवेना वरवीं हांव तुजे तुझे मोजोतीर मोजोतीन आसलोलो मोजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तर तेच तेच खुशालकायेन जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुझ्या खुसब्यान आसतना भोगली मोजे मागणे आयकून घे नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू Bagienti mredeace mai, ama papia cativ noticor, atanem monne shavirarame. ए देवाचे माये E devace mai, ए मोजे emoce, नोमान तुका Gabriel, Borvian, Kelelia, Nomana, Sangati, Mandunge, Noman, Kurpen, Bollele, E, Moche, Noman, Tucha, Voivovacha, Mukutar, Daktin, Motia, Samon, Ontrekta, E, Sosteliance, Uzwandare, Devacho, Put, Munisalo, Tenna, Tuka, Santos Boglo, Teat, Santosan, Makta, Taupkat, Maka, Melunge, Ya, Pasun, Soglio, Mocho, Tucha, Onodakatir, Kelilio, Borio, Cornio, Tuka, Petoita, Tuche Kore, Kotkotean, Makta, Cha, Kotkotean, Tuche Kalis, Jesucha, Morgan, Lastale, Mochi, Khalti Magni, Aikunge, Ani, Moche, Maglele, Upkar, Maka Meloy, Amen. Amen. नोवेनाचो 8वो दीस
देवाच्या पवित्र टेंपला आणि सांडवायच्या ठिकाणा तुका नमान खोराची पेट भांगारान बांधलेली तशीच देवान तुका सगळे कुरपेन आणि अविनाशीपणान सुरगायल्या आंकवारी माये मूल पातका विणे सांभाळले आम्ही आमच्या जीवनपणाच्या दिसा आमचे कुडी सांगाता वैभवी जाव आमका तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कोर सासनिक उजवाडान आमच्यो कालोकी वाटो प्रकाशान बरून येतोरेन आम्ही उठून सलामती आमच्या ठिकाणार पाऊ आमा तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या देवा पुतान खुर्सार आसतना तुझ्या हाताने घेतलेली आमचे बोमोगाल माये आमका सांभाळ आमच्या आत्म्यांक गरजत्यो वस्तू आमका मेळून घे आणि आमका बरे भलायकेन सांभाळ आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शेवटाक गायन करूयात वेलंकनी सायबिणी. वेलंकनी सायबिणी माशेरोतीनी विश्वासान आयल्या तुझ्या पायाशी बेपर्वा कोणाकाय ऐक मागणी आमची बाळगून तू दोघून तुझका